7 फेब्रुवाराक गोयची 88 लिजा रद्द करपाचो निर्णय जाल्लो। 2 म्हयने जाले सरकाराक फावो तसो कायदेशीर सल्लो मेळूंक नाशिल्ल्यान सरकाराचे मायनिंग केशींतले रिव्ह्यू पिटिशन शिरकला। सध्या सरकार वरिष्ठ आदवोगाद हरीश साळवेच्या कायदेशीर सल्ल्याची वाट पळयता। पयलीं 3 व्हडल्या आदवोगादांचो सल्लो घेवपाचें सरकारान थारायल्लें। तिनूय आदवोगादांनी खंयच्या ना खंयच्या कारणा खातीर न्हयकार दिलो। त्या उपरांत सीएसीन आदवोगाद हरीश साळवेचो कायदेशीर सल्लो घेवपाचें थारायलें। 29 मार्चाक हरीश साळवेचो सल्लो घेवपाचें थारिल्लें। सोमतीच तांचे मेरेन फावो ती म्हायती पावयली। 8 एप्रील मेरेन तरी सरकाराक आदवोगाद हरीश साळवेचो सल्लो मेळूंक नाशिल्लो। साळवेचो सल्लो मेळ्ळ्या उपरांतच मायनिंगाचे केशींत सरकार रिव्ह्यू पिटिशन घालतलो। हरीश साळवेचो कायदेशीर सल्लो अजून मेरेन सरकाराक पावूंक ना ही गजाल मंत्री विजय सरदेसाय आनी ॲडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदेन मान्य केल्या। टीसीपी मंत्री म्हणटा आयतारा सांज मेरेन तरी हरीश साळवेचो कायदेशीर सल्लो सरकाराक पावूंक नासलो। जो मेरेन साळवेचो कायदेशीर सल्लो येना तो मेरेन सरकार रिव्ह्यू पिटिशन घालचो ना। जाल्यार ॲडव्होकेट जनरल म्हणटा हरीश साळवेचो कायदेशीर सल्लो अजून मेरेन तरी सरकाराक पाविल्लो ना आनी रिव्ह्यू पिटिशनाचेर सरकारान आज मेरेन कांयच सांगिल्लें ना। एके वटेन हरीश साळवेच्या कायदेशीर सल्ल्या खातीर गोंयचें रिव्ह्यू पिटिशन घालपाचें उरलां। दुसरे वटेन गोंय सरकार ओर ट्रान्सपोर्टेशनाचेर हायकोर्टात एफिडेवीट करपाचो आसा। लिजा भायर प्लांटाचेर दवरिल्ल्या म्हालाचें ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर हे एफिडेवीट। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।